notes. आजा भाई, आज है पार्टी घर में. Shall we rise to our feet? Let's rise to our feet and give thanks to God this morning. What we see is God is restoring many marriages as we are going through in the last 2 days. Shall we give a praise to God? Shall we give a clap to the Lord? Amen. Hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we give you thanks. Lord, give you praise. Lord, we praise you. Open your mouths and give thanks to God and say, Lord, you are wonderful. Lord, you are amazing. Lord, you are a wonderful God. You are a faithful God. You are an amazing God. You are a loving God. You are a God who walks with us. You are a God who cares for us. You are the beginning. You are the end. You are the Alpha. You are the Omega. You are the lily of the valley. We love you. We praise you. We bless you. We give you thanks. We exalt you in everything that we do, in everything that we say. Hallelujah. Continue to say hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Bless thy holy name. Hallelujah. May your name be exalted. May your name be praised. May your name be exalted. Jesus. Jesus, we exalt you. Jesus, you are the Master, you are the Shepherd, you are our King. Oh, we worship you this morning. We bless you, bless you, bless you. Oh, we are delighted to be among you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless you, Jesus. We glorify you, Lord. Praise you, praise you, praise you, praise you. Father, we thank you for this time. Thank you, Lord, for speaking to us. Thank you, Lord, for setting our marriages right. Thank you for touching your heart. Thank you for touching our emotions. Thank you for touching our spirits. With a sincere heart, we thank you for our spouse. And we forgive everything that they have done till date. We forgive everything that they have done till date. And we thank you. And we praise you. And we bless you. And we offer our hearts now. Our minds, our consciousness, and our physical body. Come and speak to us, Lord. We want to listen to you. Open our ears, Lord, so that we will understand. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Please be seated. One of the things that we want to conclude this series on marriage is, what is that we speak? Speech that builds up. What is that we have to speak? Speech that builds up. आमी आता आयज लक्ष घालतले कसली उतरां आमी उलोवंक जाय, कसली आमची भाशा आसूंक जाय, हें लग्नीक जिवीत बरें करपाक आनी घडोवन हाडपाक. The tongue, the little tongue that we have in our mouths, धाकटुलीशी जीभ आमच्या तोंडान आसा, is very powerful. पूण ती एकदम बलिश्ट आसा. I will not have time to go through all the scriptures, but we'll take some of the scriptures. सगळी पवित्र पुस्तकांतली स्वता तुमकां दिवपाक आपल्या लागीं घडचें ना, पूण थोडी तरी तुमकां आपूण दिता म्हणटा भाव. Proverbs 18:21 says, death and life are in the power of the tongue. म्हणणेचें पुस्तक 18:21 वोळ म्हणटा, जिवीत आनी मरण म्हजे जिबेर आसा. And we will go on to see in James chapter 3 verse 2 to 5. James chapter 3 verse 2 to 5. जाकोबाच्या पुस्तकांतल्या 3ऱ्या वेसवरान 2 ती 5वी वोळ.
For we all make many mistakes. आमी सगळीं जायत्यो चुकी आदारता. If anyone makes no mistake, कोण तर कसलीच चूक आदारिना जाल्यार wow. Okay? He is a perfect man. कोणूच तर कसलीच चूक आदारिना जाल्यार तो एकदम सारको एकदम शांत कसो मनीस So जालो. remember, man that makes no mistake in what? In speech. तर कसली खबर म्हणटा जो मनीस आपल्या उलोवपांतल्यान आपल्या उतरांतल्यान कसलीच चूक आदारिना पळय तसल्या मनशाची खबर We सांगता. all are aware of boats and ships especially. आमकां सगल्यांक खबर आसा बोकड्यो बोट ही सायड Boat and ships. Yeah. तारवां असतात व्हडलीं आनी ओडी असतात ताची खबर आमकां आसा. And the ships are controlled by something called rudder. आनी व्हडली जी बोट ही आसता ताका एक राडर म्हूण आसता ताचेर ते कंट्रोल करतात कशी वेचे आनी कशें ताची वाट. It's a very small unit. राडर म्हणटात तो एक ल्हानसो डिवायस तो पूण ते सगळें कंट्रोल करता. The tongue is compared to a rudder. जे भाशेन तो राडर ते आख्खी येदी व्हडली बोट येदी व्हडली शीप चलयता तशीच आमची जीब जावन आसा तो राडर. It's going to control each one of us. तो एक एकल्याक आमकां सारको कंट्रोल करता. And our mouths and our tongues should be very, very kept carefully. आनी आमची जीब आमचें तोंड बरें मनान सारकें आमी तें जाग्यार दवरूंक जाय. And this morning we will see what we should do and what we should not do in our tongue. आयज आमी पळयतले कितें आमी करचें तोंडांतल्यान जिबेंतल्यान कसलीं उतरां उलोवचीं आनी कसलीं उलोवचीं न्हय हाचेर लक्ष घालतले. For scriptures in Proverbs says our mouth is like a fountain of life. कित्याक म्हणण्याच्या पुस्तकान अशें म्हणटात आमची जीब जावन आसा आमचें तोंड जावन आसा एक जोर कशी जांतल्यान जिवीत भायर सरता. And it's important for us आनी एकदम गरजेचें आमकां to remember that we are Christians. जाणो जावंक आनी उगडास धरूंक आमी क्रिस्तांव मनशां म्हणून. And some of us are really trying to be hard to be Christians. आनी थोडीं आमी इतले प्रयत्न करता क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन जिवपाक. One of the things that people will see is how we talk. आनी लोक कितें पळयतलो कसली उतरां आमी उलयता कसली आमची भाशा वापरता पळय ती. The kind of words that we use. खंयची खंयची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात पळय ती. It is important that we learn to use our tongues properly. एकदम गरजेचें आमी शिकूंक बरे भाशेन आमची जीब वापरूंक आनी बरी उतरां तोंडांतल्यान भायर काडूंक. And the psalmist says in Psalm 15 verse 1 to 3, स्तोत्रकार 15व्या स्तोत्रान आनी पयले ते तिसरे वळीन अशें म्हणटा. Lord, who shall sojourn in thy tent? Who shall dwell on thy holy hill? दोनया तुज्या तोंबूंत कोण जियेतलो तुज्या पवित्र दोंगरार कोण आसतलो कोण जियेतलो रावतलो. He who walks blamelessly जो कोण चूक नासतना जियेता पळय तो and does what is right आनी बरें कितें करता पळय तो and speaks truth from his heart. आनी काळजांतान सोत उलयता पळय तोच मनीस तिचर तुज्या म्हऱ्यांत That जियेतलो. man will be called holy. असल्या मनशाक आमी पवित्र म्हणटा. That man will lives in the holy hill. आनी असलो मनीस तुज्या पवित्रपणान तुज्या आसण्यान That जियेतलो. man dwells in the house of the Lord. असलो मनीस देवाच्या घरान जियेता अशें So म्हणटा. we have to speak truth from our heart. तर काळजांतान आमी स्वता उलोवपाची गरज It आसा. is important to know आनी एकदम गरजेचें आमकां जाणो जावंक that what does not slander with his tongue जो कोण आपले जिबेन कित्याची कितें कोणाच्यो खबऱ्यो करिना आनी नाका जाल्लें उलयना पळय तो and does no evil to his friend, आनी आपल्या इश्टाक कसलेंच वायट करिना nor पळय takes तो up reproach against his neighbor. ना म्हणून दुस्मानाचेर ओ कोण शेजाऱ्यांचेर पेल्याचेर अशें कितें आड घट धरून रावना. Who is your neighbor? आतां आमी म्हणटा शेजारी म्हणजे आतां कितें कोण शेजारी आमचो. Men, who is your neighbor? Good answer. दादल्याक विचारता तुजो शेजारी कोण. Women, who is your neighbor? बायलांक विचारता तुजो शेजारी कोण. Your husband. शेजारी म्हणजे आमच्या घरा कुशीक आसता पळय तो न्हय. घरान घोवाक बायल शेजारी. Not your neighbor's husband. बायलेक आपलो घोव शेजारी. तुज्या दुसऱ्या घरांतलो घोव आनी दुसऱ्या घरांतली बायल न्हय म्हणटा. You know the meaning of neighbor?
not the Oxford Dictionary. शेजारी असो हाचो अर्थ कितें काय म्हणटा भाव? Christians, we have different definitions for neighbor. वेगळे वेगळे आमच्यान अर्थ घेवया ह्या उतराचो. Understand this. हे समजून घेवया. Neighbor is the one who is in need. शेजारी जावन आसा जो ताका गरज आसता पळय तसलो मनीस. The neighbor is the one who needs help. जाका आमच्या आदाराची गरज आसा. Neighbor is the one who needs love. ताका आमच्या मोगाची गरज आसा. Neighbor is the one who is suffering. जो कोण तिचो तळमळटा. Neighbor is the one who is weak. जो असोक्त कसो आसा तो मनीस. Now you know who is your neighbor. आतां कळ्ळें आमकां कोण आमचो शेजारी म्हणटात तो. So it is important that we understand तर गरजेचें आमी समजून घेवपाक. the neighbor is nobody else but our family तर members. अशें पयस वचपाची गरज ना. आमच्या घरांतलीं जी मनशां आसात आमचीच फॅमिलीचे वांगडीच जावन आसा आमचे शेजारी जांकां मोगाची गरज आसा भावनाची. Our spouses, पयले स्वतर आमचो घोव नाल्यार आमची बायल आमची भुरगीं our parents, आमची आवय बापूय our brothers and sisters आमची भाव भयणां who live with us physically. जी आमचे बरोबर जियेतात पळय ती. It is important for us to understand this. आमकां हें समजून घेवपाची गरज आसा. To start with, don't look for neighbors outside. सुरू करपाक पयले भायर पडले नाका. भायर कोणाक आपूण पावतलो, दुसऱ्यांक मोग दितलो, दुसऱ्यांक आदार दितलो. पयले तुज्या घरा भितरूच सुरू कर म्हणटा. So the scripture is telling the one who speaks no ill of his neighbor. He does not plan any ill, any bad for his neighbor. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो मनीस दुसऱ्याचे कितेंच वायट तकलेन बाळगिना, कितेंच वायट उलयना. He is the one who lives in his holy hill. ह्या हो मनीस देवाच्या म्हऱ्यान, देवाच्या आसन्यान, पवित्रपणान जियेता अशें म्हणूं येता. And who is the one who is supposed to be religious? आनी बरे धर्मीक वाटेन धर्मीक मनीस कसो कोण The जियेता? one who goes to novena regularly? जो कोण नोवेना करता, The one who goes for mass regularly? जो कोण सद्दां मिसाक वेता असो आमी ह्या मनशाक धर्मीक मनीस असो म्हणूं येता. Is it? मिसाक गेलो म्हणटा तो धर्मीक जालो. See what the scripture says in James chapter 1 verse 29. पवित्र पुस्तक जाकोबाच्या पयल्या आवेस्वरान If anyone thinks he is religious, जो कोण जाकोबाचो पयलो आवेस्वर 29वी वळ 29. and does not bridle his tongue, जो कोण म्हणटा आपूण एकदम धर्मीक कसो but मनीस deceives his heart, पूण आपली जीभ कशीच दबावून दवरिना. this man's religion is in vain. आनी अशें करून तो आपले काळीज आपणाकूच फटयता. ह्या मनशाचे धर्म सारको तो पाळीच ना. The tongue needs to be bridled. तर जिबेक दबावून दवरपाची गरज आसा. When you sit down to discuss, जेन्ना आमी कितें उलोवपाक भासाभास करूंक रावता तेन्ना we always want to talk. आमकां सदांच उलोवपाक जाय. We need to be careful. पूण आमी चतूर रावूंक जाय कसली उतरां आमी उलयता पळय ती. Proverbs says, कित्याक म्हणण्याचें पुस्तक म्हणटा be quick to listen, आयकोपाक एकदम हाजीर जावची तुमी, चतूर रावची आयकोपाक. slow to speak. पूण उलोवपाक मातशें सवकास उलोवचें. Quick to listen, आयकोपाक सुटसुटीत आयकून घेयात, slow to speak. पूण उलोवपाक स्लो उलोवयात. That is called bridling. That is called control. हाका आमी कंट्रोल म्हणटा. चडशे फावटी कितें आतां आमी सटासट उलयता, आयकूनच घेना. पूण परतें करपाची गरज आसा. हाका आमी म्हणटा जीभ दबावून दवरप. What is some of the wrongdoings that we do using the tongue? We will see that. कशें आमी वायट वाटेन आमची जीभ वापरता तें आमी आयज पळोवया. God says in Exodus chapter 20 verse 16, Exodus chapter 20 verse 16, सुटकेचो पुस्तक 20वो आवेस्वर 16वी वळ अशें म्हणटा, Thou shalt not bear false witness. पवित्र पुस्तक म्हणटा तूं कसलीच फोटींग गोवायकी दिवचो ना. We are always witnessing something or the other. आमी सदांच कितें ना कितें सांगताच, कितेंचे कितें तरी गोवाय दिताच आमच्या जिवितांतल्यान. Don't make stories. बेश्टेच काणयो घडोवन सांगू Don't नाका. add masala. तुजें म्हण कितें इल्लेशें तिचोर आनीक आपलो मसालो म्हण लाव नाका We म्हणटा. are experts, know in that. अशें करपाक आमकां जायते फावटी एक खबर मागीर ताका आनीक इल्लें लावप आनी मातशें वाडप चडप असलें म्हणटा करी नाका. There is a saying in Kannada where I come from. आपूण जे गांवांतले अशी एक आमची म्हणणी आसा म्हणटा गांवांतली. Ili hoytu andre uli hoytu antane. Means if he sees a rat, he says
tiger went. अशी म्हणणी आसा, हुंदराक पळयला आपूण कितें म्हणटात, व्हडलो वाग गेल्लो म्हणटा तेणे. This is bearing false witness. हें जावन आसा जे आमी बेश्टेच आमचेच कितें घालून बेश्टें चोडोवन व्हडलें करून दाखयता पळय तें. We need to treat each one of us as brothers and sisters. एक एकल्याक आमी आमची भाव भयण म्हूण मानून घेवपाची गरज आसा. For those of you who came yesterday, I spoke to you about being brothers and sisters, even as spouses. काल भावान आमकां शिकोवन दिल्या गो बायलां खरी आमी, पूण तरी आमी एकामेकाक भाव भयण कशी वागोवंक जाय आनी भाव भयण कशी जियोंक जाय. This is the meaning of respecting one another. हाचो अर्थ म्हणल्यार आमी एकामेकाक मानान लेखताव. No more false witness. आनीक वायट उलोवपाचें ओ बेश्टेच चोडोवन घालपाचें कितेंचें कितें खबरो करून वाडोवपाचें असलें आमी सोडून We are experts in this. हें करूंक आमी एकदम बलिश्ट कशी आसा We will not talk to the spouse. आमी घोवा लागीं घोडेक ओ बायले लागीं घोडेक उलोवचें We ना. will talk about the पूण spouse बायले बद्दल घोवा बद्दल खूब खबरो करतले. to everybody, सगल्यांक सांगतले तो असो करता तो तसो करता तो. including the children. भुरग्यांक पासून घोडेक आमी सांगतले. There are a lot of elders who are here. हांगासर जायती चडशी आमी You वाडलेली must be आसा. picking up the phone and talking to your children. केन्ना आमी फोनार घोडेक भुरग्यां लागीं उलयता आसतले हांव. The mother will talk about the father. आवय बापाय बद्दल सांगतली पळय तुजो The father will talk about the mother. बापूय जो आसा तो भुरग्यां लागीं सांगता तुजी माय हें All करता, तो हें masala, करता. all masala added. सगळें इलेलें एक्स्ट्रा करून मसालो घालून म्हणटा We need to सांगतात. stop. हें करपाचें आमी बंद करूंक जाय. And that's what Paul writing to Ephesians in chapter 4 verse 29 he says, बागीवन पावलो एफेसकाराच्या 4 वेसवरान let no evil talk come out of your mouths. 29 वळीन म्हणटा तुज्या तोंडांतल्यान कितेंच वायट अशी उतरां येवची न्हय, But only such as is good for edifying, पूण असली उतरां येवची जाच्या वरवीं दुसऱ्या मनशाक as, वयर उखलून दवरता. as fits the occasion, ज्या परिस्थितीक लागता तसली बरी उतरां उलय, that it may impart grace हाच्या वरवीं त्या मनशाक कृपा अशी मेवता. to those who hear. जी कोण आयकतात तांकां बरें दिसता आयकपाकूय आनी तांकां कृपा मेळटा. कितें वायट असलें उतरां उलोवच नाकात. Take a moment and think, do we impart grace? दोळे बंद करून म्हणटा एकूच मिनट घडीभर आमी चिंतुया आमच्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांक बरेंपण मेवता काय, कृपेची उतरां आमी उलयता Every time we open our mouth, धुलाई होता है. जितले फावटी आमी तोंड उकोडटा कोणाक नाल्यार कोणाक तरी तासतांत आमी त्या उतरांतल्यान. Are you here, men and women? आयकता आमी उलो मारता बाबा आमकां विचारपाक कसली आमची उतरां आसात ती. Are you here? Use your tongue to praise God. आमच्या जिबेंतल्यान तोंडांतल्यान देवाक वाखाणुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. So God is telling us, you need to stop talking negative things. You stop being negative witness. Stop adding masalas when we talk about each other. देव आयज आमकां सांगता हे पळय आमी वांकडी उलयता ओ कितें दुसऱ्याचे कितें गजाली करता बेश्टेच आपलो मसालो घालून वाडयता तें करपाचें बंद करात. Instead, we should open our mouth to encourage one another. आनी ताचे बदलेक दुसऱ्याक बऱ्याक पडटात तसली ताका मातसो धीर दिवपाक ताका उखलपाक तसली उतरां आमी उलोवया. I want to ask the men some questions. भावांक म्हणटा आतां थोडे प्रश्न करता. Women are very happy. बायलो कशी जाल्यो आतां. When did you last appreciate your wife for all the cooking she does? केन्ना आमी आमच्या बायलांक तें बरें रांदलें आं हें कितें रांदलां तें बरें रुचीक आसा अशें केन्ना म्हणलां काय आमी. It doesn't matter whether it tastes good or not. तें बरें लागू नाल्यार ना लागू पूण म्हणटा ती बरी उतरां म्हणून Did you appreciate? म्हणटा काय आमी असली उतरां. Archana was talking about incubation. आमची भयण आतां सिस्टर अर्चना उलयल्या तेन्ना ती सांगताली बायले लागीं असलो एक गूण आसा जें कितें ती भितर घालता तें ती वाडयता. कुसव्यान जेन्ना दादल्याचें बी पडटा आनी बायलेचें तांती आसता तेन्ना इन्क्युबेट जावन एक भुरगो हो भुरगें तयार जाता तशें हो गूण बायलेक दिल्लो आसा. If you give her all the ingredients, rice and mutton and all those, she'll give you biryani. बायलेक तर तूं मटन हाडून दिशी तांदूळ आसत जाल्यार ती तुका बिरयानी शिजोवन दितली म्हणटा. हो गूण बायले लागीं आसा. Irrespective of the taste, did you thank her any time? तो टेस्ट गोडेक तुका हॉटेलार मेळटा तसो गोडेक ना जायत पूण तुवें थँक्यू तरी म्हणल्यार तुज्या बायलेक तुवें म्हाका बिरयानी केली म्हणून रांदली म्हणून. Some of us are thinking, my wife doesn't even cook. थोडे दादले म्हणटात आपली बायल रांदनी पासून ना. Let's not go there. आसूं तें आतां ते सायडीक दवरया. We have followed the ways of the world. आमी संवसारी वाटो
आमच्या घरांनी भितर That is काडिल्ले why आसा. it is important for us to bring order in life. देखून आता गरजेचें जें कितें सारकें ना तें जाग्यार घालपाची So from now onwards, when you open your mouths to talk to your spouses, you need to encourage each other. तर आयजच्या निर्णय करुया जेन्ना आमी तोंड उकोडटा आमच्या घोवाक ओ बायलेक बरी उतरां तिका उखलतात तसली तांकां आनीक इल्लें धीर आनी उर्बा दितात तसली उतरां See उलोवया. what James is saying in chapter 3, verse 2. बाकी जाकोब तिसऱ्या हावेस्वरान दुसऱ्या वळीन कितें म्हणटा तें For we पळोवया. all make many mistakes. आमी सगलीं जायत्यो चुकी आदारता. If anyone make no mistakes in what he says, जो कोण कसलीच चूक आदारिना आपूण he उतरांतल्यान is आपल्या a perfect man. तो जावन आसा एक खरो मनीस खरो दादलो. Very few people you will find who will Asle- not make mistakes. असले आमकां एकदम थोडे मनीस मेवतले जे उतरांतल्यान कसलीच चूक करिना ताची उतरां बरीच भायर सोडटात पळय तसली. So as spouses, as husband and wife, as father and mother, let us acknowledge that we all make mistakes. तर घोव कसो बायल कशी आवय बापूय कशी मानून घेवया की उतरांतल्यान आमी जायती चुकी आदारल्यात. So let us not condemn one another. तर एकामेकाक आतां सोकला उडोवचें न्हय फॉर्मण मारचें न्हय Instead, एकामेकाचेर let us encourage one another. पूण परतें जाल्यार दुसऱ्यांक मातसो धीर दिवन उबारुया उर्बा दिवया तांकां आमच्या उलोवपांतल्यान. And our mouth is important, brothers and sisters. आनी हें गरजेचें आमच्या जिवितांत. When I experienced Christ, जेन्ना म्हाका क्रिस्त हांवें अणभवला the first few things that he did was to do with my tongue. तो म्हणटा पयले सुवातेर जें कितें आपणें जेन्ना जेजूक अणभवलो तेन्ना And म्हजे we are- जिबेक ताणें जिबेक ट्रेन करपाक आपणाक शिकयलो. If you are here this morning, आयज तर तुमी हांगासर आयज सकाळीं आसात जाल्यार if you want to really change, आनी तुका तो तुजें जिवीत थाऱ्यार घालूंक जाय बदलूंक जाय जाल्यार offer your tongue to the Lord. पयले सुवातेर तुजी जीब देवाक दी आनी सांग दोन्या म्हजी जीब हांव तुज्या हातांत घालता तुका समर्पिता. Our tongue needs healing. म्हजे जिबेक पेखवणेची गरज आसा दोन्या. When I offered my tongue to the Lord, भाव म्हणटा जेन्ना आपणें आपली जीब देवाक भेटयली तेन्ना he set it free. ताणें म्हाका सगल्या बांदपासांतलो सोडयलो. Bad language went. जी वायट उतरां गाळयो मारतालो ती सगळें भायर सरून गेलें. And you'll never hear a bad word from me. आनी आयज तूं केन्नाच आपच्या जिबेंतल्यान तूं एक वायट उतर ओ गाळी तूं It's आयकचो ना. nothing to do with me. आपणें केलां म्हणून अशें न्ही म्हजें कांयच तातूंत काम It's ना. to do with him. हें जावन आसा ताचें काम बापाचें काम. It's to do with his spirit. पवित्र आत्म्यान हो बदल हाडलो आपल्या जिवितांत. And as you stop doing, destroying and defying and bringing down kind of words to each other, पूण जे भाशेन तूं आतां दुसऱ्यांक वायट उतरां उलोवपाचो बंद करतलोय तसो as you desire to be righteous, आनी तूं बरो पवित्र जावंक तुका आशा आसा भितरल्यान God will do the change. देव आतां तुजे भितर हो बदलाव घडून हाडटलो. Do we all remember what happened on the... Amen. Do we all remember what happened on the day of the Pentecost? आमकां सगल्यांक खबर आसा 50व्या दिसा जेन्ना पवित्र आत्मो देंवलो कसलो बदलाव तांचे भितर आयलो पळय तो. What came on their tongues? तांच्या जिबेचेर कितें आयलें? Tongues of fire. उज्याच्यो जिबो तांचेर देंवल्यो आनी फांटल्यो. As we pray in the afternoon for that, आयज दनपारां आमी उज्याच्या जिबा खातीर आमी मागणी करतले. offer your tongue to the Lord. आतांच तुजी जीब देवाक भेटोय. Because God is asking us to keep our mouth righteous. कित्याक देव आमचे लागीं विनोती करता आमचें तोंड पवित्र दवरपाक. And in Proverbs we read chapter 10 verse 31 and 32. आनी स्तोत्रां 10 वेसवर 31वी आनी 32वी वळ अशें म्हणटा. The mouth of righteous brings forth wisdom. ज्या मनशाचें पवित्र मनशाचें तोंड आसा तेन्ना तो उकोडटा आनी उलयता तेन्ना जाणवाय भायर सरता. But the perverse tongue will be cut off. पूण जी जीब वांकडे उलयता ती जीबूच कातरून उडयतलो. The lips of the righteous know what is acceptable. जे पवित्र मनशाचे वोंट जे आसात ते जाणो कितें गरजेचें आनी कितें बरें पळय तें. And the mouth of the wicked what is perverse. पूण जो खोटो मनीस आसा तो जाणो फक्त कितें वायट आनी कितें हळशीक पळय तें. Offer your mouths and your tongue to the Lord this afternoon. तर ह्या वेळार आमी आमचें तोंड आनी आमची जीब देवाक भेटोवया. So let us avoid rash words. Let us avoid impulsive talking to each other. तर खोरायेची उतरां दुसऱ्यांक दुखतात तसली उतरां उलोवपाचें बंद करया. देखणे घालपाची उतरां उलोवपाचें सोडया. We should not talk with emotions. आनी
भावना दुसऱ्याची दुखावता तसली उतरां उलोवची न्हय. What does it mean? हाचो अर्थ कितें? Something has happened, कितें तरी परिस्थिती घडून आयल्या you experienced something, आनी तुका कितें तरी अणभवलां तुवें you are talking based on that experience. आनी तूं आतां ताचेर तें पळय तुवें कितें घडोवन आयकलां वो कितें पळयलां ताचेर तूं आतां उलयताय. No, we talk to each other because we are in the family, आमी एकामेका लागीं उलयता कित्याक आमी एका कुटुंबान आसाव म्हणून, because we are spouses, कित्याक आमी घोव बायलां म्हणून, because we are children, कित्याक आमी भुरगीं, because we are brothers and कित्याक आमी sisters. भाव भयणां म्हणून आमी Do you उलयता. understand this morning what I am saying? भाव आमकां कितें सांगूंक सोदता तें समजून घेवया. Don't open your mouth and talk because what you experienced. तुवें कितें पळयलां कितें अणभवलां ताच्या खातीर उलोव नाका. We talk to each other because we are husband and wife, आमी उलयता कित्याक आमी घोव बायलां म्हणून, because we are parents to the कित्याक children, आमी आवय बापूय त्या भुरग्यांचो, because we are brothers and sisters. कित्याक आमी एकामेकाची भाव भयणां देखून. So remember this, you have to train yourself from now on. तर आमी आमकांच मन ट्रेन करुया, शिकोवया. परिस्थिती घडली ती बरी आसा ताका लागून त्या मनशाचेर हार फार करूं नाका, वायट उतरां उलोव नाका. समजून घे की तूं आतां उलयता एका मनशा लागीं जो तुजो भाव, तुजी भयण, तुजो घोव, तुजी बायल. Is to do that, we'll see some of the problem areas that we do all the time. तर खंयच्या भागांनी आमी चुकता, खंयचो ते चड अशें जाता ते आमी आतां लक्ष घालून पळोवया. Speaking against one another has become normal. एकामेकाचेर आड उलोवपाक हें एकदमूच सोंपें कशें, सदांचेंच कशें जाल्लें आसा. What is called slander. आनी हाका आमी म्हणटा एक उतर अशें आसा, खबरो अश्यो न्ही पुणून एकामेकाचेर आड उलोवप, दुसऱ्याक वायट उडोवप, दुसऱ्याक सकला उडोवप. Now tell me if you have never slandered your spouse. सांगात म्हणटा तुवें केन्नाच तुज्या घोवा बद्दल अशें वायट उलोवंकूच ना, ओ बायले बद्दल उलोवंकूच ना आमी. You spoke about your spouse to your parents. आमच्या आवय बापायक तरी आमी सांगलां आसलें तो असो करता, तें अशें करता. You spoke about your spouse to your siblings, your brothers and sisters. म्हज्या भाव भयणांक तरी घडये सांगलां आसलें म्हजो घोव अशें, म्हजी बायल अशी करता. You spoke about your spouse to your children. भुरग्यांकूय सांगलां आसलें पळय डॅडीन अशें केलें पळय, मामीन अशें केलां, ती अशी करता तशें करता, भुरग्यांकूय सांगलां. Yes or no? सांगलां की ना, केन्ना ना We need to केन्ना तरी. repent. ह्या वेळार आमी दूख धरपाची गरज, माफी मागपाची गरज. हें आमी केलां तें वायट म्हणून. And see what the Lord is telling in 2 Corinthians आनी chapter 12 verse 20. कोरिंथकाराच्या दुसऱ्या कोरिंथकारांचे चिटीन 12व्या आवेसवरान 20वे वळीन देव कितें सांगता आमकां. For I fear that perhaps I may come and find you, not what I wish. तर अशें म्हणटा की आपणाक अशें दूख दिसता की घडये हांव तुमकां येवन भेट्टा तेन्ना म्हाका पळोवंक जाय तें म्हाका पळोवंक मेळना, पूण दुसरेंच कितें पळोवंक That you मेळटा. may find me not what you wish, that perhaps there may be quarreling, jealousy, anger, selfishness, slander, gossip, conceit and disorder. जेन्ना हांव येता तिचोर म्हाका पळोवंक नाका पळय तसल्यो वस्तू, एकामेकाच्यो गजाली केल्ल्यो, झगडी, राग, शिस्ता, तसो आपस्वार्थीपण, खबरो दुसऱ्याच्यो, ओ कितें लिपोवन दवरलेले तसल्यो वस्तू, आनी सगळेच घुसपागोंदळ कसो म्हाका पळोवंक मेळटलो अशें म्हाका भिरांत दिसता म्हणटा. So in this slander and gossip what comes out of the mouth. आनी चडशे म्हणटा पळय खबरो करता एकामेकाचे, ओ कितें घडलां ताचे बद्दल हाका ताका सांगता पळय, तें चडशें आमच्या घरांनी घडयेक दिश्टी पडटा. We need to stop. हें आमी बंद करपाची गरज आसा. Will you stop? करया, आमी बंद करया असलें करपाचें. Did you have your breakfast? वय की ना, चालूच आसूनी एकामेकाच्यो खबरो करप की बंद करया. Will you stop slander? भाव म्हणटा घोवा बद्दल दुसऱ्यांक सांगप, बायले बद्दल दुसऱ्यांक सांगप, हें बंद करुया की ना? करुया. I can't hear you. आयकोच ना तुमचो जबाब. Good. Brother, I need your drums to make a noise. We should be like the drum saying, yes, we will stop gossip. येद्दे व्हडल्यान आमचो जबाब सांगूंक जाय, वय आमी खबरो करपाच्यो बंद करतल्या. We will stop slander. एकामेकाक आमी एकामेकाचें कांयच सांगचें ना, तिचोरच आसूनी, काबार जावनी. And when we do that, you know who runs away? आनी जेन्ना आमी बंद करता खबरो सांगपाक एकामेकाक, Say it loudly. देंवचार पळून वेता. The devil runs away. देंवचार पळून वेता अशें म्हणया. Praise you, Jesus. My dear brothers and sisters, it is important to understand that God is speaking to you to make changes in your lives and mind. समजून घेवया, देव आमच्या लागीं उलयता, आमच्या जिवितांत बदलाव हाडपाक आमच्या मनान, आमच्या तोंडान करूंक गरजेचें. We need to stop talking evil against each other. एकामेकाचें उलोवपाक, वायट उलोवपाक बंद करुया.
It is so automatic. If two of us get together, इतले अशें सादें कशें दिसता ते दोग जाण तर कोण आयलीं बरोबर we will always talk about the third person. आमी तिसऱ्या मनशाच्यो खबरो करतले. Am I right? होय की ना? Is it true? Why have you questioned why? कित्याक हो प्रश्न? Husband and wife get together, we will always talk about somebody else. घोव आनी बायल तर बरोबर आयलें आनी कोणाची खबर करतले. We need to stop, brothers and sisters. This is one of the major causes for us to enter into this increase of divorce that we see in this nation. हें जावन आसा मुखेल कारण डिवोर्स चलतात और काजारां मोडटात तें हें कारण एकामेकाच्यो खबरो करप हाका सांगप ताका सांगप हाका लागून ती वाडटा. The moment that spouse is not there, a sibling comes, जेन्ना तो घोव ना आनी म्हजो भाव येता ओ म्हजी भयण येता, we will talk about the spouse who's not there. आतां म्हजो घोव ना म्हणटात म्हज्या भयणीक हांव सांगता जाणें मुगो ताणें हें केलें ताणें हें केलें ताची खबरो करूंक Do लागलो. we agree? कोत्ता हांव की ना? Do we agree? होय, We need to stop हें करपाचें बंद करूंक जाय. talking evil against each other, एकामेकाचें वायट उलोवपाचें बंद करया. especially when they are not there. तो ना पळय तेन्ना चड जाता. If they made a mistake, take courage and go and tell them in love. तुका तर ताणें चूक केला तुका दिसता जाल्यार बोळ घे घोटाय घे आनी ताका सांग बरे भाशेन, हय रे बाबा तूं हांगा चुकला हें तुवें केलां तें म्हाका बरें लागोंक ना, बरे भाशेन मोगान सांग. But we will always talk about them when they are not there. पूण तें करपाक आमी पाटी रावता, बरे भाशेन सांगपाक पाटी रावता, पूण ताच्यो खबरो करपाक एकदम फुडें आसता. And we will always judge each other. आनी एकामेकाचेर फॉर्माण मारपाक तुवें अशें करूंक जाय. Jesus says in Matthew chapter 7, जेजू आमकां मातेवाच्या हावेसवरान शुभ वर्तमानान 7व्या हावेसवरान म्हणटा verse 1, पयल्या वळीन, judge not and you shall not be judged. कोणाचेरूच फॉर्माण मारी नाकात आनी तुजेरूय आपूण फॉर्माण मारचो ना. It is unfortunate even many churches and many preachers also will stand there and judge everybody. पूण हें आमकां सगल्याकूच दिश्टी पडटा गोडेक इग्रोज मातेनूय आमकां गोडेक दिसता की दुसऱ्यांचेर आमी फॉर्माणां मारता पळय ती. God has not given us this tongue to judge. देवान आमकां ही जीब दिल्या ती दुसऱ्यांक सोकला उडोवंक तांचेर फॉर्माण मारूंक तांकां बोटां दाखोवपा खातीर God दिना. has not given us brains to judge. हो आमचो मेनू आसा पळय तोय दुसऱ्यांचेर फॉर्माणां मारपाक रचूंक ना. God has given these organs to praise Him, देवान हे सगळे आमकां कुडीचे सांदे दिल्यात ताची वाखाणणी करपाक, to encourage one another, एकामेकाक वयर उखलून हाडपाक, to build one another. एकामेकाक रोचून घडून हाडपाक. And see what the Lord says आनी देव कितें सांगता काय in Psalm 101 verse 5. आनी स्तोत्र 101 5वे वळीन कितें Write सांगता? this big scripture and stick it on your refrigerator. हे म्हणटा व्हडल्या लेतरांनी बरोयात म्हणटा आनी फ्रिजीचेर म्हणटा एक मॅग्नेट कसो स्टिकर कसो Put मारात. it in your bedroom if you have one. बेडरूमान जाल्यार तुमकां खंयचो दिसता पळय नदरेक पडटा पळय थंयसर व्हडल्या लेतरांनी बरोवन घालात म्हणटा. And the Lord says, he who slanders his neighbor secretly, I will destroy. हांगा देव आमकां सांगता जो कोण आपल्या पेल्याक ताच्यो खबरो करता ताचे वायट उलयता ताचे आपूण निसंटन करतलो. Who's our neighbor? तर आमचो पेलो कोण, आमचो शेजारी कोण, Who's our neighbor? कोण तो कोण? Brothers and sisters, are you here? Who's your neighbor? Is your spouse. आमच्या बायलांक गो आपलो शेजारी. Now you know why our marriages are failing. तर आतां आमकां समजून येता कित्याक आमच्यो काजारी कुटुंब काजारी जिवीत मोडटा तें. What is the Lord saying? I will destroy. दोनी देव कितें मोडटलो म्हणटा? The one who is slandering. जो कोण दुसऱ्याची खबर No, the करता one who is slandering is one of the spouse. ताका आपूण मोडटलो म्हणटा, ताचें वायट जातलें म्हणटा. So we need to repent. तर हांगासर आमी उगडास धरूंक जाय, आमी दूख धरूंक जाय, चुकल्या ताची माफी मागूंक जाय. Many of us are thinking sitting here, my spouse should have come for this meeting. जायतीं जाणां जी हांगासर आसात म्हणटात म्हज्या घोवान येवंक जाय आसलें, म्हज्या बायलेन हांगा आसूंक जाय आसलें आयकोपाक सगलें. He or she should have heard this. हें ताणें आयकूंक जाय आसलें, तिणें आयकूंक जाय आसलें. Let me tell you something. Let me tell you something. तुमकां म्हणटा आतां आपूण तुमकां सांगता तें आयकात म्हणटा. The Lord has brought each one of you. देवान आमकां एक एकल्याक हाडल्यान. We need the change first. पयले स्वतेर आमी तर बदलता जाल्यार सगळे उरलेले बदलतले. If we change, आमी तर बदलल्या, if your spouse is also left and gone,
तो पासून सोडून घोवान पासून सोडून गेल्लो He or she will come back. बायल पासून सोडून गेल्ली आसा आमी तर बदलल्या ती परत गेल्ली आसा ती परत येतली The Lord will restore your marriage. देव आमचे लग्नीक जिवीत परत घडून हाडटलो All we need is to change. All we need is to change. गरजेचे म्हणल्यार हांवें म्हजें जिवीत बदलपाक आनी चेंज करपाक प्रयत्न करूंक जाय Stop slandering your spouse. घोवाच्यो बायलोच्यो खबरो सांगपाचें बंद कर Stop slandering your children. भुरग्यांचें अशें जालां तशें जाल्यार सांगपाचें तोंड बंद कर Stop slandering your in-laws. कोणाची तुज्या सासूमायची सासूपायचे नोडणेचे वनयेचे कोणाच्योच खबरो Because if we slander, the Lord will destroy us. कित्याक अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक एकदम खरायेन सांगता जो कोण दुसऱ्यांच्यो खबरो सांगता वा दुसऱ्यांक कितें कितें सांगलां वायट केलां तें सांगता देव तुजें निसंटन We have करता to really cry to the Lord today. आयज आमी देवा लागीं रोडून माफी मागपाची गरज It आसा is really important because all these years we've been slandering. हे एकदम गरजेचें कित्याक गेलीं ती इतलीं वर्सां आमी असलेंच केलां जें वायट पळय तें केलां आनी देव म्हणटा आपूण तुजें निसंटन करतलो And you know who jumps for joy when you slander? आनी जेन्ना आमी लोकांच्यो खबरो करता लोकांच्यो घरच्यांच्योच खबरो करता तेन्ना हो. कोण खुशेन उडना मारता Oh, देंवचार the devil. देंवचार एकदम He is खुशाल आसा. dancing. तो नाचता तिचोर एकदम खोशी जावन He is dancing that your spouses are going far away. आमचो घोव और बायल पयस पयस वता म्हणून तो एकदम खोशी आसा The children are not listening to your words. भुरगीं आमचे आयकना आवय बापायचे म्हणून देंवचार तर एकदम Because उडना मारता because खोशेची we continue to slander in secret. तर कित्याक देव आमी म्हणटा आमी ओगेपणान ताच्यो खबरो केल्यात म्हणून देव आमचेर निसंटन हाडटा It is important for us to stop slandering, brothers and sisters. एकदम गरजेचें हें करपाचें बंद करपाक And I'll quickly make you understand where we spend a lot of time on gossip. आनी एक म्हणटा दाखयता आमी खूब वेळ इबाडटा जेन्ना आमी खबरो करूंक उरता पळय थंयसर It is important for us to understand Yeah. समजून घेवपाची गरज आसा whether matter is true or wrong. It doesn't matter. तें कितें घडलां तें खरें अफोट कितें तें आसूं तें कितेंय आसूं You understand? Your neighbor's marriage is in trouble, which could be true. दर्या आमच्या शेजाऱ्यांचें लग्नीक जिवीत बरे भाशेन चलना सारकें कितें ना थंयसर But we have no right to talk about that. पूण ताचे खबरो करूंक ताचे बद्दल उलोवपाक आमकां कोणेच अधिकार दिवंक ना Your spouse might be making mistakes, which is true. म्हजो घोव म्हजी बायल घोडेक कितें तरी चुकी आदारता But we have no right to slander. पूण ताचे बद्दल उलोवपाक आनी खबरो करपाक म्हाका अधिकार ना We have no right to gossip. त्यो खबरो दुसऱ्यांक सांगपाक आनी तिचो तें आनीक शिजोवपाकूय म्हाका अधिकार ना Do you understand? समजल्या आमी हे We need to cry to the Lord this आयज afternoon. आमी देवा लागीं माफी मागूंक जाय हें आमी केलां म्हणून Because otherwise God will curse us. God. नाजाल्यार will देव set- म्हणटा निसंटन करता आमच्या देवाचो श्राप कसो आमचेर आसतलो God will take us away from His family. देव आपल्या कुटुंबांतलो आमकां पयस घालतलो Don't worry on what's saying. I'm just running through because there is no time. Okay. There are 6 things that the Lord hates, and one of them is what? Slander and gossip. अशें आमकां स्तोत्रांनी 6व्या हावेस्वरान आनी 19वे वळीन मेवता False witness who breathes out lies, and a man who sows discord among brothers. देवाक सो वस्तू मानना आनी ताका सारको द्वेष करता असल्या वस्तूंचो ते Scripture बरयल्लें record आसा थंय. God hates these things. सो वस्तू आसा जो देवाक सारकोच ताचो राग येता आनी देवाक ते मानना कशेंच मानना So by doing all these things, what are we doing? पयले स्वातेर म्हणल्यार जो कोण फोटी मारता पळय तो We are fighting God. आनी भाव भावा मदें जो कोण असो वाद विवाद करता तंटो तयार करता पळय असले देवाक मानना We are provoking God. आनी जेन्ना आमी हें करता तेन्ना आमी देवाक आनीक राग शिजयता देवाचो So slander and gossip and sowing discord needs to stop. तर एकामेका मदें अशी दुस्मानकाय तयार करप हें बंद करपाचें गजाली बेश्ट्योच घडोवन हाडप हेंय एकदम करपाचें बंद करुया You look at the kind of WhatsApp that we forward. जेन्ना आमकां कोणें वॉट्सॅपार कितें धाडलें तें रोखडेंच आमकां हाका धाडया ताका धाडया म्हणून आमी धाडटा
कितें म्हूण धाडटा काय आमी कित्याक म्हूण धाडटा Sometimes as a nation we are gossiping. केन्नाय आमी एक आख्खो देश कसो पॉलिटिशियनाच्यो आच्यो ताच्यो आमी खबरो करता आनी धाडटा एकामेकाक News channels also become gossip. आनी न्यूज चॅनल जे आसात जे खबरांचे चॅनल आसात ते पासून खबरोच तयार करतात कसल्यो वायट We give it to them because they are in the world. म्हणून ते संवसारीच आसात ते संवसारान म्हणटात कसलेच तांचे What काम are we doing? पूण आमी कितें करता काय We are sitting and watching. आमी ते पळयता ते कितें दितात We are agreeing. ते कितें सांगतात ते मानून We are घेता giving consent. आनी वय म्हणटा वय सारकें We need to ताणें stop. सांगलें तें. हेंय आमी करपाचें बंद करूंक जाय Because God doesn't like these things. कित्याक देवाक असल्यो वस्तू माननात We are creating our own problems. आमी आमचेच प्रश्न आमीच उत्पन्न करता आनी तयार करता It is important for us to understand the role of the tongue. हे जिबेन जे कितें आमी करूंक जाय आनी कितें करूंक फावना हें समजून घेवपाची गरज आसा Now you understand why our tongue needs healing. आतां समजतात आमी कित्याक म्हणटा आमकां जिबेक चिपेकोवणी It's जाय become पडली part of our life. हे वायट करप म्हणल्यार आमच्या जिविताची एक चालूच कशी जाल्ली When it आसा is part of our life, is it easy to take it away? जेन्ना ती जिविताची चाल कशी जाल्या तेन्ना ते सोडून दिवपाक सोंपें काय It is, you're all from Goa, most of you, yes? आमी चडशीं जाणां म्हणटा गोंयचीं आसा हांगा How easy it is to pick out the fish bones out of a bangda? बांगड्यांतले म्हणटा कांटे काडपाक कितले सोंपें Why it has become part of it, no? कित्याक बांगडे हाडल्यार कांटो आसतलोच So gossip and slander and talking about others has become part of our life. खबरो करप एकामेकाचे कितें जाता पळय घरांतले ते दुसऱ्यांक सांगपाक हें आमच्या जिविताचो एक भाग कसो जाला So I am warning you, it's not going to be easy. तर आपूण तुमकां सांगता म्हणटा गोडेक हें सोडून We have to put effort. सोंपें जावचें ना पूण तुवें प्रयत्न करीत Decide in रावंक your जाय. mind. मनान तुवें थाराव घेवंक जाय सकाळीं Do you उठून want फुडें good life or not? तुका बरें जिवीत जाय की वायट जिवीत जाय Do you want good married life or not? बरें लग्नीक जिवीत जाय की ना Do you want good professional life or not? तुज्या कामाच्या जाग्यार बरें भशेन सगळें चल्लेलें तुका जाय की ना Do you want good spiritual life or not? बरें आत्मीक जिवीत फुडें गेल्लें तुका जाय की ना We need to stop slander. तर आमी खबरो करपाच्यो We need to बेश्टे stop गजाली gossip. करपाच्यो बंद करपाची गरज आसा We need to stop quarreling. बेश्टीच किजिलां करप हेंय We बंद need to करपाचें stop poisoning in others' relationships. दुसऱ्यांची सोयरीगत बरी आसा थंय इल्लेशें कूस घालप आनी तें वायट करून उडप हेंय बंद It करपाची is गरज आसा important for us to offer our tongue and decide, Lord, I need help. आमची जीब देवाक भेटोया आनी देवाक आमचे हात उबारून सांगया दोनया म्हाका तुजी गरज आसा म्हजे लागीं जायना हें करपाक It is also true that we listen to stories. आतां आमी अशेंय आसा की आमी आयकता काणयो दुसऱ्यांच्यो आयकता What it is called passive gossip. केन्नाय आमी गोडेक उलयना म्हणून आयकोन घेता सगलें ताका आतां कितें म्हणटा हांवें काय उलोवंक ना हांवें फक्त आयकल्लें ताचें तो कितें Yes, you need to be a good listener, वय आयकोपाक गरजेचें but not listening to gossip. पूण कितें आयकता तें गरजेचें बेश्ट लोकांच्यो खबरो आयकोन तुजे लागीं दवरी नाका So whoever comes with a story, जेन्ना कोण येता एक काणी सांगपाक शेजाऱ्यांची you should ask few questions. थोडे प्रश्न विचारूंक जाय म्हणटा Is it concerning me? ही खबर आतां ही काणी म्हज्या जिविताक लागता Will that help me? ती आयकोन म्हाका बऱ्याक पडटली If not, you should stop. नाजाल्यार बंद कर I don't want to hear. तिका सांग हांव मातशी बिजी आहा हो कितें आहा आतां म्हाका वेळ ना बंद कर तें About आयकपाचें whomever you are talking, तूं कोणाची पळय खबर सांगताय please go and clarify with them. तूं वच ताचे लागीं विचार खरें जालां की ना पळय तें I don't want to listen. म्हाका तें आयकपाक नाका So the second part is stop listening to gossip. तर दुसरो भाग म्हणल्यार आयकपाचेंय बंद कर त्यो खबरो येतात पळय तेन्ना Stop forwarding things that we don't know. नको पळय त्यो वस्तू दुसऱ्यांक सांगी नाका तशें मोबायलाचेर कितें आयलें तुका तर खबर ना ताचें कितें खरेंपण तें Stop धाडी forwarding नाका. things to others. धाडी नाका तें दुसऱ्यांक सांगी नाका आनी धाडी नाका Because God does not like कित्याक देवाक असल्यो वस्तू us मानना as Christians to participate in gossip. असले खबरांनी भाग घेवप म्हणल्यार देवाक बिलकुल मानना आनी क्रिस्तांव कशी आमी तातूंत भाग घेवंकूच See जाय what Proverbs 17 verse 4 says. स्तोत्र 17वें स्तोत्र 4थी वळ An evildoer listens to wicked lips. जो कोण वाईट करता
तो वायटव्या तोंडांतल्यान ओंठांतल्यान जे कितें येता तें आयकोन घेता. And a liar gives heed to a mischievous tongue. आनी जो कोण एक फटींग कसो मनीस आसता तो कसल्यो खबरो पळय येता त्यो बऱ्यो कान दिवन आयकता. If we listen to gossip, what is he saying? We are evildoer. जेन्ना आमी खबरो आयकता लोकांच्यो And we are a liar. तेन्ना त्यो आमकां एक फटींग मनीस म्हणटा आनी एक वायटवो मनीस अशें म्हणटा. Please write this scripture and put it in your bedroom. ह्योय म्हणटा आमी घालपाचें कित्याक आमकां दिसता हांवें काय सांगना फक्त आयकताले ती कितें सांगता Put it in your kitchen. आयकोपाक म्हण तुवें सोयेक दिलो तुका सांगपाक म्हण तुय तातूंत मिसळ आसा तुकाय तातूंत भाग आसा तर असलें घालचें ही की स्वता आमी शिकूंक जाय आनी अशी आमची वागणूक God is very strongly telling us, He's categorizing us if we listen to gossip, that we are evildoers and liars. देव आमकां एक तोकटो लायता जेन्ना तूं खबऱ्यांनी भाग घेताय लोकांच्या खबरांनी तेन्ना तूं एक खोटो मनीस एक वायटवो मनीस अशें आमकां म्हणटा आनी तूं एक फटकिरो मनीस अशें आमचेर तो एक लायता एक लेबल कशें लायता आमकां. God also tells us, देव अशेंय आमकां सांगता, liars will not enter heaven. सर्गीच्या राज्यांत फटींग मनीस भितर सरचे ना. Now you tell me, how many of us want to go to heaven? कितले जाणांक आमकां जाय स्वर्गार वचपाक? Very people are lifting their hands. Amazing. All of us want to go to heaven. सगळ्यांक आमकां स्वर्गार वचूंकूच जाय, वचूंक सोदता आमी. What should we do? कितें करया? Stop listening to gossip. लोकांच्यो पळय खबरो घेवन कोण येतात तेन्ना ते आयकपाचें बंद करया. We will be called liars. नाजाल्यार देव आमकां फटकिरे म्हणटलो पळय हांगासर म्हणटा. I am not saying what the scripture is saying. आपूण सांगिना, आपूण तुका फटकिरे म्हणिना. पवित्र पुस्तक म्हणजे देव आमकां ज्यो खबरो आयकतात तांकां देव फटकिरे मनीस म्हणटा. Even if you are in the position of authority. घडयेक तूं एक आतां आसा एक हेडमास्टर कसो आसा, एक बॉस आसा, मॅनेजर कसो आसा. Don't listen to gossip. कोण पळय तुका येवन सांगता तें आयकून घेनाका. I am telling you to men. दादल्यांक म्हणटा सांगता. You are the head of the house. तूं जावन आसा घराब्याचो धनी. You stop listening to gossip. ह्यो पळय खबरो येतात तुका कोण सांगता पळय येवन ते आयकपाचें बंद कर. Let it not go out your home. आनी तुज्या घरांतले आनीक फुडें भायर सरो नाका. Let it not go out from your spouse's mouth. तुज्या बायलेच्या तोंडांतल्यान ते दुसऱ्यांक पावोंक Let दिवं it not नाका. go out of your children's mouth. भुरग्याच्या तोंडांतल्यानूय ते फुडें वचपाक दिवं नाका. You also stop. तूंय तुज्या तोंडांतल्यान दुसऱ्यांक सांगपाकूय बंद कर. You lead by example. तूं पयलो तुज्या जिवितांतल्यान तुज्या वागणुकेंतल्यान शिकय दुसऱ्यांक बायलेक भुरग्यांक कशें तुवें तोंड बंद करूं येता पळय तें. Do we agree, men? भावांक विचारता. Amen. I can go on the effects of it. Whoever is listening to slander, the scripture says, he will not find rest. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. Sirach chapter 28 verse 16. सिराकाच्या 28व्या आवेस्वरान 16वे वळीन अशें म्हणटा, जो कोण खबऱ्यांनी भाग घेता ताका अशी शांती कशी आसची ना, ताचें मन थाऱ्यार कशें आसचें ना. Some of us are getting bored. My God, how many scriptures are you going to talk about this? तर थोडे म्हणटात कितले म्हण सांगतलोय तूं हे खबरांचेर खबरो करूंक फावना म्हण कितले म्हणून आसतात. We are all restless, no? सदांच आमकां अशें शांती कशी ना, सदांच उचांबळाय कशी आमच्या जिवितान. Do you agree? आसा We are काय being ना? restless, no? आसा ही And you उचांबळाय. know why? कित्याक ती जाणात तुमी? What happened when the person who was possessed with demons, when Jesus came to the town, what happened to him? आमी जाणो ती खबर पवित्र पुस्तकांतली. एका मनशा भितर तो मेळो आत्मो आसलो आनी ताच्या मुखार जेजू आयलो तेन्ना कितें जालें ताका? The demons cried out. ते सगळे मेळे आत्मे व्हडल्यान हाडून म्हणूंक लागले, What have you got to do, Son of God? तूं देवाच्या पुता, तुका आमचेशी कितें आसा? कित्याक येताय तूं आमचेशी? Don't cast us out. तूं आमकां भायर उडोव नाका. And when Jesus says, they say, please cast her out in the pigs that they were आनी मागीर grazing. ताणें म्हणलें आमकां तो धांवणांक सोदताय जाल्यार आमकां तरी त्या दुकराच्या हिणान तरी घाल, तांचे बरोबर दुकरां We भितर all वचूं. of us, knowingly or unknowingly, all of us, knowingly or unknowingly, सगळीं आमी जाणो जावन वा नको जावन we have become a safe place for whom? Come on, tell me. आमी एक जागो कसो आसा तयार एक जागो करून दवरला. All demons are living in our homes, सगळे मेळे आत्मे आमच्या living घराब्यान in each one of us. आमच्या भितर एकल्या भितर आमच्या घराब्यान आमी तांकां That is जागो दिल्लो आसा. that is what is making us uncomfortable. आनी हाका लागून आमचें जिवीत सगळेंच
उचांबळाचें कशें We जाल्लें will do आसा. an exercise in the afternoon after lunch. जेवल्या उपरांत आमी हांगासर भाव आमकां कितें तरी शिकयतलो We will also pray soon after this session. ही टॉक जाल्या उपरांतूय आमी मागणी करतले हांव. Offer your lives to the Lord. तुमचे जिवीत आतां देवाक भेटोयात. Renounce these spirits. हे पळय आत्मे मेळ्ळे आत्मे आमच्या जिवितान आसा तांकां Renounce नाकारात. all these demons, तांकां नाकारात, तांकां भायर घालात which आमच्या is making जिवितांतले. us to do so many things. जे आमकां करूंक लायतात आनी वायट वस्तू करूंक And लायतात God is just waiting to listen to each one of us. आनी देव रावला आमच्या तोंडांतल्यान बरी उतरां आयतलीन काय म्हणून. Amen. 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 And as we continue to do this, आनी जे भाशेन आमी तांकां मेळ्ळ्या आत्म्यांक only one नाकारतले session is not enough. एकूच टॉक आयकून जावचें ना. Every time when you attend a mass, दर एक मिसाचे भेटेत आमी वांटो घेता पळय offer your तेन्ना tongue to the Lord. आमची जीभ देवाक भेटोवया. Offer your heart to the Lord. आमचे काळीज देवाक भेटोवया. Offer your mind to the आमचे Lord. मन देवाक भेटोवया. And tell Him, Lord, set me free. आनी देवाक सांगया दुनिया म्हाका हे सगळे पळय गुलामपणान कसो आसा तातूंतलो म्हाका सुटका दी. Tell the Lord, deliver me. म्हाका सुटोय दुनिया. Fill me with your grace. तुज्या कृपेन म्हाका भर दुनिया. Fill me with your love. तुज्या मोगान म्हाका भर. Because I want to be your child. कित्याक म्हाका तुजो भुरगो कसो जिवंक जाय. Will you do that? करया आमी अशें? Will you do that? करतले हांव? Will you do that? Okay, as we stop doing things, I want us to do some positive things and then we will begin to pray. तर वायट करपाचें सोडुया पूण आतां बरें कितें करूंक सुरू करया तें भाव आमकां शिकयतलो आतां. We make lot of statements. जायते फावटी आमी अशें कितें तरी उलयता एक स्टेटमेंट कसो करता. For example, उदाहरण दिता भाव आमकां. you're good for nothing. तूं कित्याकूच उपकार नाय. You're useless. तूं मरे सारको कसल्याच उपयोगाक पडनाय पळय तसलो. Negative talk असली उतरां आमची वांकडे वाटेन to our spouses, आमच्या गोडे घोवाक जाय बायलेक जाय to our children, भुरग्यांकूय जायते फावटी आमी म्हणटा sometimes our parents. गोडे आवय बापायक पासून आमी म्हणलेले I know आसा. many of us have said, you're a pain. आमी अशें म्हणटा तूं आसप म्हणल्यार एक पिडा कशी. Wish you could die. अशें थोड्यांनी म्हणलां आसा Yeah? तूं मेल्लो जाल्यार अदीक बरो Do you all जातलो. agree? म्हणलां आयकल्यान आमी केन्ना ही Don't उतरां. pretend. Many times we have said to ourselves as well, केन्नाय गोडेक आमी आमकांच म्हणलां आसत I wish I could die. हांव मेल्लें जाल्यार अदीक बरें आसलें. Are you here? संकश्टान जियोचें Yes. अशें. I want us to stop all negative talk. असली वांकडी उतरां जी म्हणल्यान बरी न्हय तसली उतरां म्हणल्यान ती बंद करया All म्हणटा. negative talks. सगळे तरेची जी वायट उतरां आसात ती बंद I करया. am helpless. म्हाका कसलोच आदार ना. Nobody cares for me. कोणूच म्हजी खबर घेना. Nobody appreciates me. हांव कितें करता पळय तें कोणूच I just cannot cook. म्हाका रांदूंक तर हेच ना. नकोच I हांव just रांदूंक. cannot earn enough. हांव जोडटा तें कित्याकूच पावना. My kids cannot get good marks. म्हजी भुरगीं बरी शिकनात बरे मार्क्स पडना. You will never improve. ओ आनी जोड्डो आहा तो केन्नाच कित्याक बऱ्याक You are not पावचो ना. like your brother. तूं पळय तुजो भाव काय बरो करता तूं कांयच You are not शिकना. like your sister. तुजे भयणी भाशेन शिकत नाय. You are not like that child in the neighborhood so good. तें पळय शेजाऱ्याचें भुरगें काय बरें करता तूं तसो All negative talk should stop. असली वायट वांकडी उतरां आमी बंद करपाची उलोवपाची. What are we doing by saying such words? असले उलोवन कितें करता आमी. We are putting fear. आमच्या भुरग्यां भितर मनशा भितर भिरांत And घालता. scripture says fear does not come from God. आनी पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा भिरांत जी आसा ती देवा ठांय येना. So many traditions and practices that we do, जायते आमचे वस्तू आसात आमचे कडेन करता घरांनी पळय ते we do it because of fear. भियोन करता आमी. We should not be driven by fear. भिरांतीक लागून करता पळय ते सारकें न्हय तसलें So आमी the करपाचें initiative सोडूंक is जाय. there from you तर आमी सुरू करता to stop talking negative. तर आमी सुरू करया वांकडें उलोवपाचें सारकें न्हय तें उलोवपाचें बंद करपाक. If I sit with each one of you, भाव म्हणटा आपूण तुजे लागीं तर उलोवपाक बसलो if जाल्यार I tell you your situation तुज्या परिस्थिती कितें आसा पळय ती सांग म्हूण सांगीत and I जाल्यार give a solution, आनी आपूण तुका एक सुटावो you दिता will not agree. तूं म्हणटलो तो सुटावो कितें But दिता brother, पूण जाणे ब्रादर but sister, पूण सिस्टर it will start. सांगतलोय तूं तो हे इतलें All सोंपें न्हय reasons तें. will come out. सगळें तूं अशें जालां तशें जालां अशें आसा तशें आसा तें Take सांगता. all those negatives out of you. ती सगळें पळय वांकडें आसा What तें people have told you, काडून उडय लोकांन कितें what people सांगलां have पळय. advised you.
लोकांचो एडवाइस दिला what तोय you काड have learned from the world, संवसारान जे कितें तुका what you शिकयला have learned from your non-Christian friends, जे फ्रेंडांनी हो कोणी आमकां शिकयला पळय तें unfortunately from Christian friends also. गोडे क्रिस्तीच फ्रेंडां ती आमची Who do पूण not तांणी know जे कितें Christ. सांगलां पूण ती क्रिस्ताक अजून वळखोनात Who do तांचो not know एडवाइसूय Christ. सगळो वांकडोच आसतलो We will say no to all those things. असल्या सगळ्या एडवाइसाक ताका मेवल्या And संवसारांतली we will not use this tongue ती सगळी पयस दवरया असली बूद आनी ही आमची जीभ to say anything negative. वांकडे कितें आसा पळय तें उलोवपाक आमी जीभ You will वापरची never न्हय. change, you're telling your spouse. तूं सांगताय तुज्या घोवाक तूं आनी केन्ना बदलचोच नाय Stop saying it. अशें म्हणपाचें बंद कर Will you do that? करया बंद करया Will you do that? Let's rise to our feet. उबी रावया सगळी Hallelujah, praise you, Lord. हालेलुया We bless you, we bless you. The Lord is going to do great miracles with your tongue, with your mind this afternoon. दोन्ही देव As we pray. आमच्या जिबेंतल्यान आमच्या मनांतल्यान बरी व्हडली अजापां करपाचो आसा आतां. Leave everything down. And the Lord is among us this morning. सगळे आमचे जिवीत आसा आमचे कोश्ट आसात ते सोडून दिवया Praise देवाचेर you, आमचे मन Jesus. थारावया Praise you, Lord. देवाक Bless you, आर्गां bless you, दिवया bless you. आर्गां तुका जेसू महिमा तुका Open your जेसू mouths and give thanks to God and give praise to God. देवाक आर्गां Praise तोंड you, उगड आनी Jesus. देवाची तुस्त कर Call देवाची upon the वखाणी name कर of Jesus. आर्गां तुका जेसू Praise हे you, नांव Lord. घेतले तोंडार Praise आर्गां you, तुका जेसू Jesus. महिमा तुका जेसू Praise you, वखाणी तुका Jesus. जेसू Praise you, Jesus. पदी तुका जेसू आर्गां Praise तुका you, Jesus. Praise you, Praise Jesus. you, आर्गां तुका Jesus. जेसू महिमा तुका Bless you, जेसू Jesus. जेसू तुका वखाणटा Jesus, you are my Lord. तू म्हजो दोनी Jesus, you are my Lord. जेसू तू म्हजो राजा Jesus, तू you are म्हजो my देव. God. जेसू तू म्हजो दोनी Jesus, you are my Savior. दोनी तू जेसू तू म्हजो I सोडवणदार praise you. हांव तुका वखाणटा I bless दोनया. you. हांव तुका I आशीर्वाद give you दिता. thanks. हांव तुका वखाणटा For you are my God. तू म्हजो दोनी देव For you are my तू Savior. म्हजो For सोडवणदार you are my तू shepherd. म्हजो गवळी For you are my provider. तू म्हजो सगळे म्हाका you are my पावोवपाची. healer. तू म्हजो And पेकोयणा I worship you. हांव तुका तुजी And I give my life to you. म्हजें जिवीत तुज्या I give हातांत my दिता. tongue to म्हजी you. जीभ तुका दिता I give दोनया. my mouth to म्हजें you. म्हजें तोंड I give तुका my दिता. thoughts to you. म्हजी चिंतना I give my भावना heart to you. म्हजें काळीज तुका And दिता I give my mind to you. म्हजें मन तुका दिता Let us give दोनया. thanks. Praise you, आर्गां Lord. तुका जेसू महिमा Bless you, तुका Lord. जेसू वखाणी Glory तुका to thy जेसू. name. आर्गां तुका Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Oh आर्गां God, तुका touch जेसू your आर्गां people. तुका. Hallelujah. शिरा, Set them आर्गां free. तुका, Set आर्गां them तुका free. जेसू. Oh, we आर्गां praise तुका you. शिरा, We bless you, Lord. hallelujah. We bless you, Jesus. Praise you, We Jesus. exalt Thank you, you, Lord. Thank you, We Jesus. love you, God. Hallelujah. 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 Dira baka sikarina manirama. Dira balera 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 ba. Oh, you're wonderful, God. You're a wonderful Father. You're a Father full of love for your people. Come down, Lord. Hallelujah. Come with your angels. Come with your saints. Come with your angels, oh God. Come with the Father. Oh Jesus, come with your Spirit. Oh Trinity of the living God. Come among us. Come among us. We call upon the name of Jesus. We call upon the name of Jesus. The name of Jesus who sets your people free. Hallelujah. Praise you, Lord. Bless you, Jesus. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Bless your holy name. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank Praise you, Thank Lord. Jesus. Bless you, Praise bless you, bless you, bless you, bless you. Hallelujah. Just offer your tongue, brothers and sisters. आमची Offer your जीभ- tongue. आमची जीभ बापाक Hallelujah, पेटोया. hallelujah, hallelujah. दुनिया He म्हजी is going to जीभ तुझ्या transform हातांत your दिता. tongue. आर्गां तुका He is going to जेसू, set महिमा you तुका free. जेसू. That tongue will never gossip anymore. Thank you, Jesus. That tongue will Hallelujah. never Hallelujah. slander Come on. anymore. Let's lift our voices and Hallelujah. praise the Lord. आमचे Come on. तोंड उक्ते करून Every देवाक word coming out of our mouth has got power. आर्गां तुका Come on. जेसू, महिमा Hallelujah. तुका Hallelujah. जेसू. Hallelujah. 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 Bless you, Lord. As we look at Jesus on the cross, जेसू the same Jesus is looking at you and saying, "Come, my child, come, come as you are, come as you are, come as you are." And the blood of Jesus that cleanses our soul, cleanses our tongue, cleanses our eyes, cleanses our ears, cleanses us totally
internally, externally. Come to the cross of Jesus. Come to the cross of Jesus, my friend. Make that decision. Yes, Lord, I commit myself to you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is a time for your miracle. This is a time for great transformation. This is a time to really commit yourself to the Lord. Close your eyes and talk to Jesus. Close your eyes and talk to Jesus. This is a time for restoration. Restoration of your relationship with Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, open your mouth and give him praise. Let out of the abundance of your heart, let praises of God flow like a river, flow like a river. Out of the believer's belly shall flow rivers of living water, rivers of living water. Let every poisonous words be destroyed as you give God a sound of praise. Let every Jericho wall come tumbling down as you give the Lord a sound of praise. Every word of praise, every word of praise, melt every mountain in the presence of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. The tongues of fire, the tongues of fire, loosen your tongue. The tongues of fire, sanctify your tongue. The tongues of fire, sanctify your tongue. Let the tongue, like Isaiah, like the prophet Isaiah, the angel brought burning coals and put it on his lips, and his lips were clenched, his tongue was clenched, and he began to speak God's word. In the same way, let your tongue be cleansed with the fire of God, the tongues of fire of God, burning every corruption of the tongue. Come on, this is a time that you have been waiting for. This is a time that you have been waiting for. Come on, open your mouth and give him praise. The King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ of Nazareth. He's here in our midst. Close your eyes and talk to him. He is the same. Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Yesterday, today, and forever. He's the same Jesus who walked on the streets of Galilee, healing the blind, healing the deaf, healing the dumb. He's the same Jesus who raised Lazarus from the dead. He's the same Jesus who healed the paralytic. He's the same Jesus who is walking towards you, my friend. He's the same Jesus right here to touch you, to heal you, to deliver you. Call out his name. Call out to him. Call out to him. He's Jesus of Nazareth. He's Jesus of Nazareth, the Son of the living God. The Son of the living God. The Son of the living God. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame. Bearing all my sin and shame. In love you came In love you came and gave and amazing. gave amazing grace. Tell the Lord one more time, one more time. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame. Bearing all my sin and shame. In love you came
the love, Lord. Thank you for your love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Thank you for your nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Come on. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. And now I know. What? Your forgiveness and grace. Thank you, Lord, for your love, Lord. Thank you. Thank you. Love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, O Lord. Thank you for your nail-pierced Tell the Lord, wash me in your Wash cleansing me flow. in your cleansing flow. And now I know. All I know, your forgiveness and grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Thank you for your nail-pierced Tell the Lord, wash me in your cleansing flow. Wash me in your cleansing Oh yes, Lord, and now I know. All I know, Your your forgiveness. forgiveness and grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Thank you for your nail-pierced hands. Wash me, Lord. Wash me in your cleansing flow. Now all I Come on, know, lift your hands and your tell Him. forgiveness and Embrace. Oh yeah. worthy is the Lamb Seated on the throne. seated on the throne. Crown you now with many crowns. Crown you now with many You crowns. reign victorious. Reign victorious. Come on, high and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God, Jesus, Son of the God, darling of heaven. the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. 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 Come on, everybody, look at Jesus and tell Him, Worthy is the Lamb. seated on the throne. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Tell the Lord, high and lifted up. High and lifted up. Jesus, the Son of God. Jesus, Son of God, The darling of heaven. the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Lord, we offer our tongue, we offer our minds, oh God. Heal us, heal us, heal us. The Lord is setting us free. He's setting you free from the evil one, the control he had on your tongue. Jesus is healing your tongue. He's healing your mouth. He's healing your mind. He's healing your heart. Give thanks to God and say, Lord, thank you for healing my tongue. Thank you for healing my heart. Thank you for healing my mind. Thank you for healing my mouth. Thank you, Lord.
the Lamb of कालसाची God. पेखोरी Whose करता है. Spirit at the right hand of Thank the you, Jesus, for Father healing. is Thank healing you, each Jesus, one of for healing us. my heart. Be healed, Thank be you, healed, Jesus. be Thank you, healed. Jesus. In Thank you, Jesus' Jesus. name. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We Thank praise you, you, Jesus. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, we Jesus. bless you, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, We Jesus. thank you, Praise the Jesus. Thank you, Jesus. Thank We you, thank you, Jesus. We Jesus. praise you, Jesus. Jesus. Every stronghold is broken. Every stronghold is broken. Every work of Satan is broken. As we worship you, Lord. Oh, Spirit of God. Every work of Satan is destroyed. Oh, Spirit of God. You are the Spirit of liberty. You are the Spirit of liberty. Every work of Satan destroyed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Every sickness destroyed in the name of Jesus. Every sin, power of sin, every sin, every power of sin destroyed, destroyed, destroyed in the name of Jesus. Every chain that has been binding you in bondage, in slavery of sin, destroyed in the name of Jesus. The blood of Jesus, the blood of Jesus cleanses you. We overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of our testimony. By the blood of the Lamb and the word of our testimony. My friend, let this not be a song, but let this be your testimony. Let this be your testimony, telling the Lord, Lord, I thank you for your cross. Lord, I thank you for the price you paid. Lord, I thank you for bearing all my sin and my shame and giving me that amazing grace. Lord, I thank you. I thank you for your love, Lord. I thank you, Lord, for the nail-pierced hands, and the same nail-pierced hands is stretched over my head, Lord. Lord, I thank you that now I know, Lord, your amazing grace, your amazing love. I know, Lord, your forgiveness, and right now you are embracing me. My friend, come on, go through the lyrics again. Don't sing, don't sing. Let us read that. Thank you, Lord, for the cross. Thank you, Lord, for the price you paid. Thank you, Lord, for bearing all my sin and all my shame. You never came to condemn me, Lord. You never came to judge me, Lord. You never came to punish me, Lord. But you came, Lord Jesus, you came in love. And you are here because it is you who said, when you call on my name, when you call on the name of the Lord Jesus, you shall be saved. When you call on the name of the Lord Jesus, you shall not be put to shame. When you call on the name of the Lord Jesus, you shall be delivered. दुनिया तुवेंच सांगला जेन्ना हांव म्हजें तोंड उगडून तुज्या नांवाक उलो मारता तेन्ना तूं म्हाका लोजेक घालचो नाय, तूं म्हाका सुटका फावो करतलो. तो हांव म्हजें तोंड उगडटा आनी तुज्या नांवाक हांव उलो करता. दुनिया सगळी म्हजी पेकोणी म्हाका फावो जाता. Lord Jesus, you spoke through the sister Archana. You spoke to the brother Ravi. Lord, you spoke through Mama's mouth in Konkani. You spoke through my sister Rochelle's mouth to each one of us. They were never their words, it was your word. And Lord, when the disciples went forth and preached the word, the Lord was working with them. You are the same Lord, O Almighty Holy Spirit, and you are here in our midst. You are the Spirit of liberty. You are the Spirit of freedom. You are the Spirit that has come, that is here right now to set the captives free. And the same Spirit of God who worked in those days with the early church, the disciples, the same Spirit works with us even today, because He is the same yesterday, today and forever. And the same Spirit confirming with signs and wonders. My friend, close your eyes दोळे बंद करूया आमचे. and tell the Lord,
Lord, I have so much of infirmity in me. दुनिया म्हजे भितर इतले सगळे वाईट आसा. Lord, there is so much of evil in me. इतले सगळे नोश There is म्हजे so much भितर of भरलेले आसा. strongholds of the enemy in my mind. देवचारान व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती कशे बांदलेल्यो आसात म्हजे There are भितर some म्हज्या areas मनांत. where I've been in captivity, Lord. दुनिया आमी इतली वर्सां ते गुलामपणान जियेले हांव दुनिया. I'm calling out to you because you alone are my partner, Lord. दुनिया तू म्हजो सांगाती, तू म्हजो देव, तुका हांव उलो मारता दुनिया. I've heard your word. तुझे उतर हांवें आयकला दुनिया. I've agreed to your word. आनी तुझे उतर हांवें मानून घेतला. I've repented to your word. आनी हांव चूक म्हजी मानून घेता. And now, Lord, आनी ह्या वेळार दुनिया it is you who promised me तुवें म्हाका भास दिल्या दुनिया. freedom, सुटका फावो करताय म्हणून. complete freedom. सारकीच सुटका म्हाका फावो Right करताय now. म्हणून. दुनिया ह्या वेळार I believe with all my heart हांव सोत मानता म्हज्या काळजांत because हांव. you said, कित्याक तुवें सांगलाय when I believe in my heart जेन्ना हांव काळजांत आनी सोत and मानता confess with my आनी mouth तोंडांतल्यान ते उठता तेन्ना that Jesus Christ is my की Lord, जेसू ख्रिस्त म्हजो सोमी आनी दोनी and I believe in my heart आनी काळजांत आनी सोत मानता that God raised him from the dead, की देवान तुका स्वर्गार परत पुनर्जीवन you केलो said, तूं म्हणटाय दुनिया I shall be saved. हांव म्हाका सुटका फावो जाता म्हणून Lord, every line of this song, दुनिया हे गायन हांव करता तेन्ना एक एक ओळ ह्या I गायनाची believe with my heart, हांव सोत मानता दुनिया I confess with my mouth, तोंडांतल्यान हांव ते उच्चारता and according to the words that I'm speaking, आनी जी उतरां म्हणटा त्या प्रमाणे I am delivered from every sin. सगळ्या पातकांतली म्हाका सुटका मेवली म्हणून हांव I am मानून delivered घेता. from every power of sin. सगळ्या पातकाच्या I am पोतवेंतली delivered म्हाका from सुटका every मेवता. curse. सगळ्या शिरापांतली I म्हाका am सुटका delivered from मेवता. every work of Satan, शैतानाच्या सगळ्या कामांतले बांदपासांतले हांव from म्हाका every सुटका kind of मेवली. fear, सगळे तरेचे every भिरांतीतली kind of म्हाका discouragement. सगळे तरेतले भिरांतीतली म्हाका Yes, सुटका every kind मेवता. of discouragement, जी कोण म्हाका आडान दवरताले ताचे every सगळ्यात kind of म्हाका pride सुटका and मेवता. ego, सगळे तरेच्या गोरवांतली every म्हाका kind of सुटका suicidal मेवता. tendencies. म्हाका पळय जीव दिवपाची ताळणो येता Oh, तांतल्यान yes, म्हाका Lord. सुटका मेवता. Oh yes. खरेंच Let दुनिया. us look at Jesus, the Jesus. resurrected Jesus. जेसूचो पुनर्जीवन जाला ताचेर आमी नजर घालुया. And that same resurrection power is dwelling in you. आनी हीच पुनर्जीवनपणाची पदवी आमचे भितर आसा. My friend, the power is not coming from heaven. ती स्वर्गार्थान देवाना ती आमचे भितरूच The आसा. day you ती got पदवी. baptized, that power is in you. ज्या Because when दिसा- Jesus said, when the Spirit of truth will come, He will come and stay in you, not over you, in you forever. He will not leave you nor forsake you. He is in you forever. And when you renew your mind, agree to His word, that power which is in you destroys every sycamore tree, every evil that has been captivating your brain, that has been captivating your mind. It is destroyed by the weapon called the Word of the living God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Close your eyes, close your eyes, दोळे बंदूच and talk to करचे. the Lord. This is the time to get your freedom. या This is the वेळार time. जेजू This लागीं is your उलोय. inheritance, my friend. This is your birthright. This is your birthright. And as you open your mouth and you do the believing and the speaking, faith goes and removes that mountain from your life forever. जेजू लागीं उलोय तोंड तुझे उकोड जेजू उलो मार काळजान सोतमान हो जावन आसा तुजो वेळ तुजी सुटका फावो करून घेवपाक. That mountain shall be planted into the sea. तो व्हडलो दोंगर जो तुझे जिवितान उत्पन्न जाल्लो आसा. I don't ह्या know about वेळार you, I don't know about you, but I'm told that in the Dead Sea there is nothing living, it's all dead. And the mountain that is coming out of you is going into a spiritual sea, more dead like the Dead Sea, and that mountain is destroyed forever. Amen. Amen. तेन्ना तुझे तोंड उगोटाय तेन्ना आनी काळजांत सोत मानताय तेन्ना भावार्थ भितर सोदता आनी तो तुजे प्रश्न आसा तुजो दोंगर आसा तो काडटा आनी उमटून काडून तो भायर मारता आनी ताचो चुरो करता. Please, please, I beg you, don't focus on the healing. दोळे बंद करून रावात. Hey, तुजी please, पेकोणी please. मेवतली म्हणून रावू नाकात पूण तुजे Come on, जिवितांतले get your relationship restored with Jesus. देवा लागीं तुजो संबंध रचूंक ह्या वेळार The प्रयत्न Holy कर. Spirit is here to help you. पवित्र आत्मा आसा हांगासर तुका Holy पेकोणी Spirit दिवपाक. can help only those who are saying,
Holy Spirit, help me. I want my relationship to be restored with Jesus. उलो मारात पवित्र आत्म्यान सांगात पवित्र आत्म्या म्हाका आधार दी He म्हजी is a सोयरी person. He is परत dwelling रचून inside of you. हाडपाक You need to talk to him. Come on, talk to उलोय him. उलोय पवित्र आत्म्या लागी उलो Come मार on, this is the ताका time. Talk to him. माग ताचो आधार Tell him, Lord, I want my relationship to be restored with Jesus. सांग दोनिया हांव चुकल्या म्हाका आधार दी जेजू लागी परत ती सोयरी I want my relationship restored to my Father. आबा बापा लागी म्हाका ती सोयरी परत रचून हाडूंक जाय Ignorantly, I was having a relationship with the father of lies, the devil. त्या अंसरा लागी आमी सोयरी रचलेली वायट वस्तू करून या I वेळार हांव thank you माफी that you have मागता destroyed that relationship. दोनिया तुका आमी आर्गां दिता की तुवें ही सोयरी देवचरा लागी तुवें तोडून उडयल्या आनी परत बापा Let लागी my जेजू mind have लागी a new stronghold of the word of God. म्हज्या मनान आतां देवाच्या उतराचेर हांव एक व्हडली इमारत बांदतली Come on, देवाचें उतर घेवन take your time and talk to the Lord. उलय दोनिया लागी उलय दोळे मातशे बंद करात हांगा तुवें Close your पळयनाकात eyes and talk to the Lord. दोळे बंद धरून देवा लागी उलय पवित्र आत्म्याक उलो मार The greatest miracle is when we get freedom from sin. व्हडांतली व्हड मिलाग जावन आसा जेन्ना पातकांतली आमकां सुटका फावो And जाता that पळय great तेन्ना miracle is happening right now with Ani- every word that is coming out of your mouth. ह्या वेळार तुका ती सुटका फावो जाता तुजें तोंड उगडटाय तूं आनी उलयताय पळय तेन्ना देवा लागीं God spoke, let there be light, and there was light. In the same way, you open your mouth and speak light on your heart, life. जे भाशेन देवान म्हणलें उजवाड आसूं न्ही आनी तो उजवाड जालो तशें तुजें तोंड उगड आनी तुज्या जिविताचेर तूं जिविताची उतरां उलय Open your mouth and speak in the name of Jesus. Let there be light in every area of my life. अशें म्हूण दोन्या जेजूच्या नांवान दर एका म्हज्या जिविताच्या भागान उजवाड यो बरेपण यो The शांती यो gospel of light is shining in my heart. देवाच्या उतराचो उजवाड म्हज्या काळजान पेट्टा आनी And फांकारता my mind is free from every spirit of darkness. आनी म्हजें मन सगल्या मेळ्या आत्म्यांतले सुटावे जाल्ले आसा सुटका मेळिल्ली आसा ताका Those who believe, open your mouth and let's sing it again. Thank you for the cross, Lord. आमी परत Only हेच those who गायन believe. करूया जी कोण सतमंता तुज्या कुर्सा खातीर तुका आर्गां दिता दोनिया तुजे खिळायल्ल्या आतांक आमी आर्गां दिता तुज्या मोगा खातीर तुका आर्गां दिता Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame. Bearing all my sin and shame. In love you came In love you came and gave amazing and grace. gave amazing grace. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame. Bearing all my sin and shame. In love you came In love you came and gave and amazing grace. gave amazing grace. Thank you for the cross, Lord. Come on. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame. Bearing all my sin and shame. In love you came In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Thank you for your nail-pierced hands. Washed me in your cleansing Change, blood. change. Now all I know, your forgiveness and embrace. Thank you for this love, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Thank you for your nail-pierced
Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. crucified. Everybody, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Lift your voices and tell him, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, lift your voices and tell him, worthy is the Lamb. Sing, Worthy is the Lamb. seated on the throne. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. Crown you now with many You crowns. reign victorious. Reign victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, the Son of God. Jesus, Son of God, The darling of heaven. the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Hallelujah, Lamb. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, give him praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, la baraka ba baraka de 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 de. La baraka si de 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 de. La baraka de 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 de. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Every word of praise has power. There's deliverance in this house. The angels of God bringing forth your salvation. The angels of God bringing forth your healing. The angels of God bringing forth your deliverance. In the name of Jesus, every spirit of infirmity I bind you and I cast you out. Go and fall into the sea that God has prepared for you. Lord, I thank you. There is healing in this house. I thank you, Lord, for your creative miracles. Creative miracles. New organs. Lord, you are the God who gives life. I speak life into every organ, into every tissue. The God kind of life in every organ, every tissue of your body. Life in your relationship. Life in your marriage. Life in your parents, your brothers, your sisters. Life in your children. Life in your ministry. Life in your jobs, your friends. Life in areas where there were hurts and bad memories. Receive life, the life that Jesus came to give you. Every area where there was a thief who was stealing, sin and destroyed has been defeated. The work of Satan has been defeated, destroyed. Receive your freedom, your freedom, your freedom, freedom, freedom. In the name of Jesus, freedom, 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 freedom. The chains are broken, freedom. The chains are broken, freedom. The chains are broken, freedom. In the name of Jesus, freedom. In the name of Jesus, freedom. Complete freedom. Complete freedom. The freedom. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Receive your freedom, my friend. The love of God. या वेळार जेजूचो मोग अणभवात.
ताची सुटका अणभवात. He came to pardon his people, तो आयलो आपल्या परचेक माफ करपाक, release them from every sin, सगळ्या पातकांतली तांकां सोडोवपाक and give them life in abundance. आनी नवे जिवीत, सुभाम जिवीत दिवपाक तो So आयलो. that with this life that we have received, तर हें जिवीत ताचें घेवन we are now able to pour his life आमी in the हे- lives of others. आमी हें ताचें जिवीत दुसऱ्यांच्या जिवितांत दिवपाक आनी वारोवपाक. And this morning we saw an excellent example. ह्या सकाळी आमी पळयलां एक बरें उदाहरण आमकां दिल्लें. Our brother Ravi, आमच्या भावान रवी, आमच्या our भावान, sister Archana, आमच्या भयणीन सिस्टर अर्चनान, our mama, आमची मामा आल्बर्टिना, our sister Rochelle, the choir members, सगळे आमची भाव भयणां, सिस्टर क्रिस्टीन, बावलिनो, ब्रदर बेंटो, all of them, सगळ्यांनी whatever they have been receiving from God, जे कितें देवाच्या हातांतल्यान घेतलां आनी they have been अनुभवलां, sharing this to you. तांणी दुसऱ्यांक दिलां, The तुमकां life दिलां. that you have received now, जे जिवीत तुमकां आज मेळ्ळां, the Lord is saying, go and share this life to others. दोनी तुका सांगता, चल वच तुज्या घराब्यान, I तुज्या have called सोयऱ्यां you, मदें. I have chosen you, आपणे I तुका have anointed आपयलां. you, I have blessed you, I have set you free. तुका आपयला, तुका माखला, तुका सुटका फावो केल्या, वच आनी दुसऱ्यांक हे सुभाम जिवीत सगळ्यांक फांकोय तुज्या You represent heaven on earth, my friend. आमी एक एकली जावन आसा स्वर्ग ह्या संवसारान. You are an ambassador of Christ. आमी जावन आसा देवाचे मुणयारी. देवान आमकां नेमल्या दुसऱ्यांक God is खबर not दिवपाक. looking at your past. जेजू आमचे आदले फाटले जिवीत My friend, your पळयना. past has been nailed on the cross. आख्खे आमचे फाटले जिवीत जेजून कुर्सार खिळायले. He has blessed every one of us over here आमकां एक एकल्याक बेसावांनी ताणें बोललेले आसा. with the ministry of reconciliation. बरे जिवीत, दुसऱ्यांक माफ करपाचे, दुसऱ्यांक Just as the बोगसुपाचे Father जिवीत. जे was भाशेन ministering through his son Jesus, जे भाशेन- bringing the sinners into his family, the same Father has given you the same ministry like Jesus, that when you open your mouth and call people into repentance, call people into the kingdom of God, the same God works through your hands. जे भाशेन बापान आपल्या पुता वरवीं जेजू वरवीं पातक्यांक आपणाशी ओडून हाडले, तीच माखणी आज बाप आमकां दिता. जेन्ना आमी आमचें तोंड उगडटल्या, दुसऱ्यांक देवाची बरी खबर सांगतल्या, तांकां तांच्या पातकांतली भायर सरपाक आदार दितल्या आनी तांकां जेजूशी बापाशी परत ओडून हाडटल्या. He has anointed your tongue to speak the word of God. आमची जीब ताणें आज माखल्या देवाचें उतर उलोवंक, दुसऱ्यांक जेजूशी बापाशी ओडून हाडपाक. As you are listening to these words, ही उतरां जे आमी आयकता आमच्या believe कानांनी, that your tongue is now anointed to speak God's word. काळजांतल्यान सोतमान की आमच्या जिबेचेर ही माखणी देवलेली आसा Believe देवाचें that- उतर उलोवपाक. Believe that words of faith comes out of your mouth. सोतमान की भावार्थाची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात. Believe that there are thousands and thousands and thousands of souls that are waiting to be saved through the words that are coming out of your mouth. सोतमान की हजारांनी लोक रावला आमच्या तोंडांतल्या उतरां भायर सरतात ती आयकपाक आनी तांची सुटका तांकां मेळपाक. My dear friend, म्हज्या इश्टा, years back when I was standing like this, जायती वर्सां आदीं जेन्ना ब्रदर असोच आमचे मदें आमचे भाशेनूच उबो रावल्लो आनी I did not even आयकतालो, know आपणाक खबर पासून that God had put नासली. such great potential in my heart. देवान इतले व्हडलो वावर आनी कार्य आपल्या काळजांत God is not घाल्ले. a partial God. देव एक थोड्यांकूच दिता असलो देव न्हय तो. He loves everybody. सगळ्यांचो तो एक And in सारको each मोग one करता. He has put a great mighty potential. आनी एक एकल्याच्या काळजांत ताणें असलो व्हडलो वावर दवरलेलो आसा. Your life is precious. आमचे एक एकल्याचें जिवीत एकदम Make that मोलादीक. commitment to the Lord now. ह्या वेळार बापाक भास दियात. The Bible says a man without a vision, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ज्या मनशाक एक कांयच विजाव ना, येवजण ना, that man is just perishing. तो मनीस असोच काबार जातलो, बिगडोन Make येतलो. that commitment to God तर ह्या वेळार देवाक भास दिवया and make that vision now. आनी एक येवजण आमच्या मनांत And तयार tell the करुया. Lord, आनी सांगया जेजू, according to your word, I'm an ambassador. दुनिया तुज्या उतरा प्रमाणे हांव एक नेमलोलो एक मुणयारी कसो. You have brought me to you with the ministry of reconciliation. तुवें म्हाका हांगासर हाडलाय बोगसून आनी दुसऱ्यांक बोगसोण्यांतल्यान The forgiveness that I have received, Lord, that same ministry of reconciliation, I use it to bring others to you.
जी पेकोणी जे बोगसणे म्हाका फावो जाला तेच घेवन हांव फुडें वता दुसऱ्यांक तुज्या नांवान बोगसणे दिवपाक आनी तांकांय तुजेशी ओडून हाडपाक. My friend, if you ask me, I can say without a doubt, millions and millions and millions of people's future has been touched and lives have been changed because of one person's commitment. भाव म्हणटा हांवें देवाक म्हजी भास दिली म्हणून आनी ते भाशेक आपूण स्वताच ओय म्हटलें म्हणून म्हज्या जिवितांतल्यान कितल्याशा हजारांनी मिलियन लोकांक देवाचें उतर पावल्यात तांणी आपलें जिवीत बदलून जेजूशी ती आयली. The Lord is saying to you, आयज जेजू आमकां to सांगता each one of us, एक एकल्या लागीं उलयता what your eyes have not seen, तुजे दोळ्यांनी जे तुवें पळोवंक ना, what has not even entered your ears, what you have not even heard with your ears, तुज्या कानांनी जे तुवें कितें आयकूंक ना, whatsoever has not even entered your heart, तुज्या काळजान जे आजून पर्यंत भितर सरप ना, much more than that, हाचे की खूब व्हडती ओजापा the Heavenly Father has prepared those things for you बापान तुज्या खातीर तयार करून दवरलेले आसात because you love the Father. कित्याक तूं तुज्या बापाचो मोग करताय म्हणून. This is God's word to you. हे जावन आसा देवाचें उतर It is एक not a एकल्याक message. आमकां. It is not a message. एक बेश्टी मेसेज म्हणून न्हय It ती. is the written word of God. हे देवाचें बरयल्ले The जिवे written उतर. word of God. देवाचें बरयल्ले जिवे The उतर. written word of God. बरयल्ले जिवे Let this उतर. written word of God become flesh in every heart. हे उतर बरयल्ले उतर एक एकल्याच्या काळजान जिवाळ जावन वयर सरूं. So that your life is no longer आमचें जिवीत परत आदले आसले तशें उरचें ना. is no longer wasted away, बेश्टे अशेंच काबार जावन वचचें ना. but is so much profitable पूण दुसऱ्यां खातीर फायद्याक पडटा तसले in the जातले. kingdom of God. देवाच्या राजा खातीर खूब खूब बेसामां उत्पन्न As you करतले. made that commitment, ही भास आमी देवाक दिता तशी the Lord has pledged so much of freedom in each one's life. देवान आमच्या एकेकाच्या जिवितान इतली सुटका फावो केल्ली How आसा. many of you believe you have got freedom from the bondage of gossip and slander कितल्या जाणांक today आमकां दिसता after की listening to the truth? हे उतर ही शिकवण आयकल्या उपरांत आमी ही खबरो करपाचे पळय बांदपासान आसल्यार ती आमकां देवान सुटयल्यान म्हणून कितल्या जाणांक आमकां अशें दिसता. How many of you हात got वयर that freedom काडचे. today? ही सुटका आमकां फावो जाली आमी आनी खबऱ्यांनी पडचे ना खबरो आयकोचे ना And ना how म्हणून many of you have करचे made ना. a commitment that not to use the tongue for gossip and backbiting and slander? कितल्या जाणांक Come on. आमी आज भास दिता देवाक ही जीभ जी आसा ती पवित्रपणान सांबाळटल्या वायट वस्तू ह्या जिबेंतल्यान उलोवचे ना Come on, lift दुसऱ्याच्यो your वायट hand up. खबरो करचे ना हात वयर काडून देवाक भास दियात. You know when you lift your hands up, God is watching your hand lifted up. जेन्ना आमी आमचे हात उबारता तेन्ना देव वयर थान पळयता Because आमचे your हात hand उबारलेले lifted up is आसात. speaking your faith. कित्याक आमचो भावार्थ आमी हे हात उबारून बापाक दाखयता. Your hand lifted up is your commitment. हात दाखयता की आमी देवाक भास दिता आमी बरें तेच उलयतल्या वायट ते सोडून दितल्या. And this is the great healing and miracle that happens by the preaching of the gospel. आनी हीच जावन आसा व्हडांतली व्हड ओजापा व्हडली पेकोणी देवाचें उतर परगट जाता पळय तेन्ना. Let's give the Lord a big hand of praise. देवाक आर्गाची एक भेट दिवया. Hallelujah. हालेलुया. So how many of you are free now? Lift your hands up. कितल्या जाणांक सुटका फावो जाल्ली आसा. Do you know the Bible says when one person repents and comes back to the Lord, the whole of heaven is rejoicing. Imagine what must be happening now. The only person crying is Satan right now. Praise God, praise God. Hallelujah. ए बजा बजा रे बजा, ए बजा. The only one who is crying is Satan because he lost you forever. Amen. Praise God, hallelujah. I said he lost you forever. Amen. I said he lost you forever. Amen. I said he lost you forever. Amen. The chains are broken. Amen. Hallelujah. Come on, let's give the Lord a big hand of praise. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, please be seated. Please be seated. Please be seated. लंच कळोवनी सगल्यांक तुमकां आपोवणी आसा